मिना खणीचे पावणेविशीं वेळ काडिल्ल्यान गोंय सरकारान केंद्र सरकारा वडेर काडला। केंद्रान जाल्ल्या एका उंचेल्या पावड्या वयल्या बसकेन गृहमंत्री अमित शहा येता त्या कांय म्हयन्यां भितर पावणेची प्रक्रिया सुरू करा आनी वर्सां भितर मायनिंग सुरू करा अशें सांगून सरकाराक बरोच तापोवन काडला। हे बसकेन प्रधानमंत्री मोदीचे प्रतिनिधी वांगडाच गोंयाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आशिल्ले। केंद्राच्या आदेशा उपरांत गोंयान मिना खणीच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या। 2 संस्था नेमून खण लिजांचे ब्लॉक्स तयार करप आनी त्या लिजा भितर आशिल्ल्या मिनाचो वालोर थारावपाचें काम ह्यो संस्था करतात। ही पुराय प्रक्रिया 3 ते 6 म्हयन्यां भितर पुराय करची अशें सांगिल्ल्याचे कांय अधिकारी सांगतात।